गोंय ही कलाकारांची खाण अशें म्हणटात। तशेंच आमच्या गोंयांत साबार अश्यो कला लेगीत फामाद आसा। तितलीच फामाद आसा ती ह्या कलेची देवळां, तातूंत रवींद्र भवन, राजीव गांधी कला मंदिर आनी कला अकादमी हांचो आस्पाव जाता। गोंयांतल्या दरेक कलाकाराक आपली कला ह्या कला अकादमींत सादर करपाक मेळची असो हावेस आसता। मात सध्या ह्या कला अकादमीची परिस्थिती बिकट आसा। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक मायक वन नेटवर्काक येवकार। हांव सुरेश कामत। कोट्यावधी रुपया मोडून ह्या कला अकादमीचें रिनोव्हेशन केल्लें। कांय दिसां भितर ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा ताचो कांय भाग कोसळ्ळो। नव्यान घातिल्ल्या फॉल सिलिंगचो भाग कांय दिसां उपरांत कोसळ्ळो। एक दीस तियात्र चालू आसतना मुखेल ऑडिटोरियमांत उदक लिकेज जावपाक लागलें। अश्यो जायत्यो घडणुको घडल्यात। उपरांत मंत्री आनी कलाकार हांचे मजगतीं आरोप प्रत्यारोप जाले। सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी एकमेकांचेर जापसालदारकी धुकलपाचो लेगीत यत्न केलो, मात परिस्थितीत कांय सुदार जावंक ना। शेवटाक गोंयच्या कलाकारांनी कला अकादमी वाचोवपा खातीर कला राखण मंचची स्थापणूक केली। आयज ह्या सगळ्या कलाकारांनी कला अकादमी कॉम्प्लेक्सात श्रीफळ फोडून आनी गाराणें घालून आपल्या आंदोलनाची सुरवात केली। उपरांत कला राखण मंच हांणी एक मेमोरंडम मुखेलमंत्र्याक दिवपा खातीर तांच्या प्रतिनिधी कडेन सुपूर्द केलो।